प्रितीच्या भाव भयणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज बुधवार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा माकूची चवथी चीट 1 ते 20 पर्यंत. आनी पयलें आमी देवाचें उतर आयकया. नव्यान तो दर्याचे दोडेर शिंकूंक लागलो, पूण लोकांचो येदो व्हडलो जोमो ताचे भोंवती एकटवलो की तो दर्यांत आसलेल्या एक व्हड्यार चडून बसलो आनी सगळो लोक दर्याचे वाटेन दोडेर रावलो. तो तांकां सबार वस्तू ओपारींनी शिकोवंक लागलो आनी शिकयता शिकयता ताणें अशें म्हणलें, आयकात, एक वोंपी ओपून गेलो आनी ओंपतना थोडें बी वाटेचे देगेर पडलें आनी सुकण्यांनी येवन तें खेलें. दुसरें जबरशे मातीन आसलें तसले खोडपे जमनीर पडलें आनी मातयेची खोलाय ना जावन तें बेगीनच किल्लोलें, पूण वत येतूच करपन गेलें आनी मूळ ना जावन सुकलें. दुसरें कांट्या मदें पडलें, कांटे वाडले आनी ताका फुगार केले आनी पीक जालें ना. आनी हेर बी बरें जमनीर पडलें, तें किल्लोलें आनी वाडलें आनी ताका पीक जाली. एकाक 30, एकाक 60 आनी एकाक 100. आनी ताणें म्हणलें, आयकूंक कान आसा तांणी आयकुचें. ओपारीचो हेतू हो. आनी तो एकलो आसलो तेन्ना 12 शिसां बरोबर तांच्या सांगाता आसलेल्यांनी ओपारीची समजणी ताचे कडेन विचारली आनी ताणें तांकां अशें सांगलें, देवाच्या राज्याचो गूट ओळखूंक देवान तुमकां नेणें दिलां, पूण भायर आसात तांकां सगळी शिकवण ओपारींनी. अशें कित्याक पळयता पळयता तांकां दिसना जावचें आनी आयकता आयकता तांकां समजना जावचें ना, जाल्यार ती आपलें जिवीत बदलतीत आनी तांकां भोगसणे मेळत. जेजू ओंप्याच्या ओपारीचो ओळख दिता. मागीर ताणें तांकां म्हणलें, ही ओपार तुमी समजनात, तर हेर सगल्यो ओपारी कश्यो समजतल्यात. ओंपी ओंपतात तें उतर तांणी आयकना फुडें सैतान रोकडोच येता आनी तांचे भितर ओंपलेलें बी काडून व्हरता तें. वाटेर ओंपलां तें उतर ही ती. तेच परी उतर आयकतच रोकडीच खुशालकायेन तें घेतात, पूण तांकां आपणा भितर पाळानात देखून ती चड वगत तोखनात. उतराक लागून विघ्न वो दुमाळो येना फुडें ती रोखडीच भावार्थ थावन कडसरून वेतात. खोडपी जमनीर ओंपलें तें उतर ही ती. आनी हेर दुसरी उतर आयकतात, पूण ह्या संवसाराचे हुस्के, गिरेस्तकायची भूल आनी हेर दुसऱ्या वस्तूची आशा भितर सरून उतर दामून दवरतात आनी ताका पीक जायना तें. कांट्या मदें ओंपलेलें तें उतर ही ती. आनी उतर आयकतात, तें मानून घेतात आनी एकाक 30, एकाक 60, एकाक 100 पीक दितात तें बरी जमनीर ओंपलेलें तें उतर ही ती. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयज जेन्ना हें शिवर्तमान आमी आयकलां, आयज ताजो ओत आमकां कितें मेळटा. आमी हें उतर आयकलां, आयचें शिवर्तमान आयकलां. हें शिवर्तमान आमी कितले फावटी आमच्या जिवितान आयकलां. पूण भाव भयणीनो, आयज आमी ह्या शिवर्तमानाचेर हो नियाळ करुया. आमी क्रिस्तांव म्हणटा, आमकां ही सोयी आहा मागणें करपाची, देवस्पण करपाची, सगळें करपाची. पूण खरेंच आमी हें देवाचें उतर एका वोंपी भाशेन आमच्या जिवितान वोंपतांक जाय. जेन्ना जेजू ही ओपार घालता, तो म्हणटा, ही ओपार तुमी सजमनात, तर हेर सगल्यो ओपारी कश्यो सजमतल्यात. पोतून विचारता जेजू हो प्रश्न आपल्या शिसांक जो लोक थंयसर आहा हाजेर आसा तांकां हो प्रश्न विचारता. तो ओपार घालता वोंपाची आनी वोंपाक सांगल्या उपरांत तो तांकां विचारता, ही ओपार तुमी सजमनात, तर हेर सगल्यो ओपारी कश्यो सजमतल्यात. भाव भयणीनो, ही जी ओपार जी जेजून सांगलेली वोंपाची, ही जावन आसा एक ओपार जी आमकां सजमणी मेळत जाल्यार सगल्यो ज्यो ओपारी जेजून सांगलेल्यो
थंय आमकां सजमून येतल्यो. कित्याक ही वोपार जावन आसा माय वोपारांची. परतून म्हणटा ही वोपार जी जेजून सांगलेली ही जावन आसा वोपार माय सगळ्या वोपारांची. कित्याक जेन्ना आमकां ह्या वोपाराची सजमणी मेवता, खरेंच देवाचें राज खंय चलता तेन्ना खरेंच आमी आमच्या जिवितान हें देवाचें उतर ताचो खरो सामको अर्थ मेळोवन आमी आमचें जिवीत जियेताले. भाव भयणीनो, ह्या वोपारीन देवाचें उतर जावन आसा बीं. देवाचें उतर जावन आसा तें एक बीं. एक शेतकामती जेन्ना आपल्या शेतान वेता तो फकत मागणें करता. आनी समजा आतां पावसाचो उगत जालो, जेन्ना पावसाचो उगत जालो तो म्हणटा हांव मागणें करतलो, दीस रात मागणें करतलो आनी म्हाका बरें 4-5 म्हयन्यांनी पीक मेवतलें. खंय जाता काय? ना. ताका जाय एक बीं घालपाक आपल्या शेतान. जेन्ना तो बीं घालता शेतान आपल्या आनी ताका उदक घालतात, बरें सारें घालता, ताजो कुयदाद करता, तेन्ना 4-5 म्हयन्यांनी तें बीं किल्लोन ताका एक बरें पीक मेवता. तेच भाशेन भाव भयणीनो, आमच्या जिवितान एक बीं घालपाची गरज. आनी बीं कसलें? देवाचें उतर. आनी आयज जेजू आमकां सांगता की 4 जमनी आसल्यो. एक जमनी जी देवाचें उतर बीं देवाचें उतर सोडया, आतां एक बीं पडटा. जेन्ना शेतकामती एका आपल्या शेतान बीं उडयता तेन्ना तो एक बीं एका वाटेर पडटा. सुकणीं येतात आनी तें बीं घेतात, तें केन्नाच किलोना. दुसरें बीं एका खोडपार पडटा. परतून ते खोडपाचेर पडटच ताका जमनीन खूब हें ना म्हणून, खोल ना म्हणून तें बीं एकदम बेगीनच किल्लोता. पूण ताच्या पांवांक भितर वचपाक जागो ना म्हणून तें बीं परतून किल्लोन मागीर मोडटा बेगीन. ताचे उपरांत एक बीं झाडांनी कांट्यांनी पडटा आनी तें पडटकूच तें वयर सरता, पूण कांटे ताका दामून चिड्डून दवरता आनी तें बीं आनी तें झाड एक बीं दिना. पूण तो म्हणटा, शिकी म्हणटा, तें बीं एका बऱ्या जाग्यार पडटा. तें एका जाग्यार बऱ्या जमनीन पडटा आनी तें किल्लोता. आनी ताचे उपरांत तें बीं जें किल्लोन 30, 60 आनी 100 पीक पासून दिता. आनी त्याच भाशेन म्हणटा भाव भयणीनो, आमचें काळीज जावन आसा तें एक बरी जमीन. आमचें काळीज बरी जमीन जायना जाल्यार तें देवाचें उतर, जें बरें देवाचें उतर जावन आसा एक बरी बीं. आनी देवाचें उतर कितलो लोक आसा, सगळ्या लोकांक हे 4 जमनी भाशेन एक काळीज आसता, आमचो आत्मो आसता. आनी त्या आत्म्यान आमच्या जेन्ना तें बीं आमी हें भितर तें पडटा आमच्या काळजान, आमच्या अंतस्करणान, आमच्या आत्म्यान, तेन्नाच भाव भयणीनो आमकां हें बरें देवाचें पीक मेवता. खरेंच आत्मीक पीक आमी दिवंक पावता. मोगाचें, पासियेंसाचें, दुसऱ्यांक आदार दिवपाचें. आनी भाव भयणीनो, गरज आमकां ह्या देवाचें उतर आमी वाचून, शिकोवन, ताचेर नियाळ करून आनी हें देवाचें उतर सांगता तें आमी करूं. कित्याक जेन्ना हें देवाचें उतर आमी पाळटा आमच्या दिसपट्ट्या जिवितान, तेन्ना जेजू जे 20वी ओळीन कितें म्हणटा, आनी उतर आयकतात, तें मांडून घेतात आनी एकाक 30, एकाक 60 आनी एकाक 100 पीक दितात. तें बरें जमनीर बोंपलीं तें उतर म्हणटच भाव भयणीनो, जेन्ना आमी देवाचें उतर आयकता, तें मांडून घेता, तेन्नाच की आमी 30, 60 आनी 100 पीक दिवपाक आमी पावता. आनी तेच भाशेन ह्या संवसारान जेन्ना आमी खरेंच म्हणटा आमी क्रिस्तांव, देवाचे पाटलादार म्हणटा, आमी जेजूचे पाटलादार म्हणटा, खरेंच आमी जेजूचे शिश म्हणटा, तेन्ना आमकां हें बरें पीक दिवपाची गरज, हें जें आत्मीक पीक, मोगाचें पीक आमी दिवपाची गरज. आनी
खरेंच हें जेन्ना आमी हें देवाचें उतर मानून घेवन हें उतर आयकोन आमी जें पीक दिता तेन्ना खरेंच आमी जेजूक आमी जेजूचें राज फुडें सरोंक दिता आमी खरेंच दुसऱ्यांक देवाचें उतर परगट करता गरज ना आमकां चड उलोवपाची आतां आमी फकत उलयता पूण गरज आमकां हें पीक दिवपाक कसलें मोगाचें दुसऱ्यांक आदार दिवपाचें पासियेंसाचें सगळें जें बरें आसा देवाचें तें आमी करून पावोवपाक आनी तेन्नाच की आमी खरेंच देवाचें राज फुडें सरोन दिवपाक देवाक जेजूक परगट करपाक तेंच आमी करून पावतले आयज जेन्ना यशोवर्तमानचेर नियाळ करना होच जावनी आमचो थाराय हेंच जावनी आमचो नियाळ हेंच जावनी आमचें काम सदां आमच्या जिवितांत तुमकां आनी तुमच्या फामिलीक एक बरो दिसा आवडेता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हांव जिजोतन तुमकां सगल्यांक गॉड ब्लेस म्हणटा.